सांकवाळे स्क्रॅप यार्डांक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळ उजो नियंत्रणान हाडटा म्हणसर सगळें जळून काबार. कोणाक कांय जावंक ना म्हूण बरें. वास्को फायर स्टेशनाक येयले कॉल येयले की स्क्रॅप यार्डाक जुवारी नगर हांगा उजो लागला. सो इमिडिएटली आमचो स्टेशन फायर ऑफिसर ताणें हांगा टर्न आवट केलो आनी पळयतालो उज्याची इंटेन्सिटी व्हडली आसली कारण हांगा जवळ जवळ अरावंड 7 ते 8 जी स्क्रॅप यार्ड्स आसा ती ऑलमोस्ट फायरान हे जाल्ली आसा, जळयली आसा. आणि त्या खातीर आमी मागीर उज्याची इंटेन्सिटी पळोवन हेडक्वॉर्टर्स वेर्णा फायर स्टेशन, मारगांव फायर स्टेशन, वास्को फायर स्टेशन ऑलरेडी आसले हांगा आनी जुवारी तेंची जी गाडी आसली फायर इंजीन आसले तांकांय कॉल आवट केले कारण एक्झॅक्टली चडसो जो मटेरियल इनवॉल्व आसा स्क्रॅप यार्डाक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा त्या खातीर कळना भितर कितें आसा तें. रात को 2 बजे तक लगा है, हमें मालूम नहीं था शॉर्ट सर्किट से हुआ कैसे हुआ वो मालूम नहीं है। सारे पकड़ ले हम लोग, पूरा उसको साफ सफाई लगे पानी पिलाने में। ये अड्डा जल गया, अभी तो टोटल जल गया सर पूरा। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं लेबर, उन लोग ने बोला कि भाई शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.